हांव आल्दोनचो आनी आमी ग्राउंड बॉयज म्हणून हें काम करूंक फुडें सरला. आमी कोणाचें पॉलिटिकल हें काम करूंक फुडें सरोंक ना. हे आमचे गांवचे आमकां लज दिसता. ह्यो काल्वीन ब्रीज आमचो, हे आमचे हांगर भुरगीं ना जालात आमच्यो भयणीक सारकी, आनी थंय एडवांटेज आमच्या ग्लॅन्थीक लोन घेतला. ती मेली ती गेली. ग्लॅन्थीक लोन हांगर ह्यो ब्रीज जालो तांकां लागून. तेंचो थंय फावंडेशन इश्टोन आसा, तांकां एक लायट ना. आतां 10 वर्सां जालीं ताका. ती कावकान आसा. फक्त तेंचे वरास जाता तेन्ना तो लायटी घालता 2 फोकस. ताका कोण विचारीत हे कालवेचे लोक, तांकां सांगता तो तुमकां एक्स्ट्रा मिटर घेवचो पडटलो म्हणून. तूं येदो व्हडलो एमएलए, तांकां लागून निवडून येयलाय. एटलिस्ट तूं तांकां एक लायट घाल, उजवाड कर. तुजो पूण आतां टायम येयला, आतां तरी लायट घालपाचो, कित्याक इलेक्शन लागीं पावलें. आनी ह्या ब्रिजाक हे होणके पडलात. ह्यो हांव फर्स्ट टायम पळयता असलो होणको. आनी ते होल सगळे पॅक जाला. आतां सगळे नासनोयाय पडलात. आतां तो भियोन तेणी तो हॉटमिक्स बेतो कसलो मिक्सिंग कसलो तो आतां घालूंक स्टार्ट केला. तोय बी शिमीट कसली नांव ना कांय ना, शिमिटीक नांव ना कांयच ना. आतां तेणी घालूंक स्टार्ट केला भियोन. आनी आमी पॉलिटिकल कोणाच्याच थ्रू येवंक ना हांगर. आमी गांवचे, आमकां सगळे वळखतात. आनी ह्यो आमचो स्टार्ट. हांगरसून आनी खूब करपाचें आसा आमी. आनी आमी थ्रू ग्राउंड बॉयज म्हणून करता. आमी पॉलिटिकल न्हू, हे आमच्या पयशांचे. आमी कोणाचे पयशे घेवंक ना शिमिटीक. आनी बरी शिमिटी आमी अल्ट्राटॅक शिमीट हाडला. तेणी ती मोयड्या घातला, ती नांवूच ना शिमिटीक. आनी भियोन करता कामां. सगळ्या लोकांक भेकणयता तो. आतां कोण खंय पिकास मारीत जाय तो दुसरे दीस जेसीबी हाडटा. ह्या 5 वर्सांक तेणी भियोन हाडटा आतां, पूण 5 वर्सांक कांयच हाडिनासलो. हांव डायरेक्ट उलयतां. तो खूब जाणांक उलयता, तांकां ब्लॅकमेल करता. ताका आमकां करताले करुनी. आमी आनीक मिडिया हाडून आनीक तो ब्लॅकमेल करता तें सांगूंक रेडी आसा. कित्याक सगल्यांक भेकणयता तो. कित्याक भेकणयता? कित्याक तुका आनीक लोकांची कामां करूंक नाका म्हणून कितें प्रेस करता? वॉर्ड मेंबरूय तशेंच आपल्या वॉर्डांनी काम करतात, लेबर घालून करतात. सोशल वर्कर म्हणटात ते. वॉर्ड मेंबर अशें आसता सोशल वर्कर ज्यो आपूण हातींनी काम करूंक जाय. सोशल वर्करान बॉल्सान हात घालून कामदार हाडून घाटी हाडून काम करूंक जायना. आपणीन काम करून दाखोवंक जाय. हे आमच्या आमदाराचे बी हे सगळे अशे आमदार आमचो करता आल्दोनचो. याचे कारण कितें तुमी आतां हें केलां? कारण कितें म्हणजे एक बारीक होल पडटातूच, तो रिपेर करूंक जाय. आनी ते एमएलएन पयलें पळोवंक जाय. ह्यो ब्रीज हेवटेन कालवेचो लोक वयता. ऑलमोस्ट 1 वर्स जाले. ऑलमोस्ट 1 वर्सा वयर जाले. हांगर कालवेचे लोक वयता, मोयेचे वयता, बिचोलचे वयता, बिचोलचे वयतात. पूण हांगर ते सायन पयला एक जाणटो पडलेलो, त्या खातीर आमी हांगर येयला. नाल्यार आमी येवचे नासले. कित्याक पयलींच कोरोनान लोक मरण ऑलरेडी कमी जाला. आनी हे असल्या इन्सिडंटांनी आनीक मरतात लोक. तशेंच मोयड्याय तेंच जाला. थंय आनी ते गाडी पडलेली तेज्या रिटर्निंग वॉला सकयल.
सो आता हे चालूच दवरतले तुम्ही हे आमी चालूच दवरतले. आमी हे आतां स्टार्ट करतले. आमी जाले ते जाले आमचे आता प्लस आमच्या हांगा कालेचो हांगासरलो हांगा आमकां लायट ना आता 4 म्हयने जाले. अजूनय आमकां लायट येवंक ना. आमी तिकल्याच्या ऑफिसान वचून येतात. 4 म्हयने जाले आमकां लायट ना. आमकां लायट हे कर थंयसर वायरी जळल्या. ते वायरी तो सांगता ते आपल्याक पडना ते PWDच्या अंडर पडटा म्हणून. सो आमी आतां कितें करपाचें आमी नको ते PWDन वचून सांगपाचें वो ताजें काम ते करपाचें. आमी ताका निवडून हाडला हे आमकां कामां करपाक जाय म्हणून तो आमकां हांगा थंय धाडायता. हांगा वच थंय वच. आतां 4 म्हयने जाले आमकां लायटी ना. आमी आतां ऑफिसान वचून आयले तो आतां कोत्ता म्हूण सांगता. प्लस भुरग्यांचें हें बांदलां थंयसर ताणें सांगलेलें आमकां जेन्ना आतां हे वर्स आतां जातले फेब्रुवारीचे 18 तारखेर तो आयल्लो ताणें सांगलेलें आमकां थंयसर ताका लायट घालून दिता म्हण उजवाडाक. कडेकर हांवूय आल्दोनचोच. खरेंच बरें दिसता की ग्रावंड बॉयज फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी खुबशे खुरीस बीन पेंट करताले. सोशल मिडियार खूब व्हायरल आसात तेंचे व्हिडियोज. आनी आतां तेंच्यांनी एक बरो उपक्रम घेतला जे बुराक पडलात ते फिल अप करतात ते. हो ब्रिज कोणीन बांदलो जाल्यार छाती ठोकपणेन सांगतात आमच्या सरकारान BJP सरकारान बांदलो म्हणटात ते. जरी तर BJP सरकारान हो ब्रिज बांदलो जाल्यार ह्या ब्रिजाक लायटी पेटना, ह्या ब्रिजाक हांगासर ओणके पडटा ते कोण फिल अप करतलो? सरकार तुमचो हा कामां बरे भाशेन जावंक जाय. आतां हेवटेंतल्यान हांगरसून गाडयो येतात सगळीं झाडां मातलां की झाडां कितलो ते पोरूं अशीच आसली की झाडां जर कापीत जाल्यार कितलेशेच लोक जे हेवटेन तेवटेन पासार जाता तांकां दिसतलें फुडल्यांतल्यान कितें येता वो कितें ना पळय तें. इवन आनी एक गजाल सांगची पडटा म्हाका आयज. मळड्या नाशनोला पोरूं पावसान थंयसर करपां धांवळी वरास जालें. बड्डे जालो तेजो आतां परत ह्या वर्सा करपां धांवळान. आतां पावस पडोन ती करपां परत उफेवंक लागलां. माती सगळी गेला परत होणके पडला. म्हाजो स्वताचो फ्रेंड ते दिसा 7 पडला रातचो थंयसर. इतली हलगर्जीपणां करतात आनी जर उलयले जाल्यार आमी चड उलयतात, आमी ओपोज करतात अशें ते म्हणटात. आयज तेंच्यांनी बोबो मारतात म्हणून बेतो हाडून कालोवन घातला. ते कितें केलां कोण जाणा गाडयो वचोन आसलो तो त्या होणक्यांनी फिलअप केल्लो बेतो वयर सरला. आतां ही शिमीट हांगासर घातला ही शिमीट पळयात आनी आयज थंय बेतो वतला तो पळयात आनी दोनूय कंपेर करून सांगात. अरे तुमी गाडयो थांबयतात मनीस हाडून घालतात आनी हें कर तें कर म्हणून सांगतात. तुमी फुड्यान रावन करून घेयात न्हू कामां. कित्याक कामां जायना? सांजेच्या टायमार पेटल्यो जाल्यार पेटल्यो ना जाल्यार ना. तेका लागून अश्यो पळय ह्यो बियरीच्यो बाटल्यो बीन रातच्यो हांगासर कॉप मारूंक बसता ब्रिजार. आनी पोनाक जी जागा आसा थंयसर खुबशे नाका जाल्ले वेव्हारूय जातात. थंयसरूय मातशें लक्ष घालूंक जाय. पंच मेंबर आसूं जाल्यार आमची एक वयर पुलीस स्टेशन आसा थंय आमदारान सांगूंक जाय बाबा हांगासर कितें घडटा तो आपल्याक रिपोर्ट दिया बीन म्हणून. जरी तर अशें काळोख जावन हांगा उरले जाल्यार अशेंच घडत रावतले जाल्यार फायदो कितें हो ब्रिज बांदून? ब्रिज कित्याक बऱ्या कामाक लागून बांदला, फालतूरपणा करपाक हांगा बांदूंक ना न्हू. बरेरा ह्या पुलाले हांव लायटी पळयता न्हू त्यो दिसाच्यो चालू आसता मात रातच्यो बंद आसता. आनी पेटोन चुकोन केन्ना पेटल्यो जाल्यार ऑलमोस्ट 1 or 2 or 4 लायट्स बियॉन्ड. ओके ना आता 4 महिने झाले आमकां लाईट ना. आम्ही ताच्या ऑफिसान वचून आयले प्लॅन दिकल्याच्या फुलाची लायट फुलाच्या आमच्या ब्रिजाच्या लाईटी आता 4 महिने झाले. गेल्या फाटी सेम जाल्ले. गेल्या फाटी मोर्चा काढलो आमी तेन्ना लाईट आयली. आता म्हाका दिसता हे फाटी आमकां परतून मोर्चा काडचो पडटलो. ताका सांगपाक स्पेशल इन्विटेशन दिवपाक बाबा ह्यो लायटी आड म्हण. आमकां आतां हें एवरी इयर चलतलें ओ कितें पळय तें आमी नकळो. पूण जेन्ना आतां इलेक्शन येता लागीं तेन्ना ते येतात दारार आमच्या इलेक्शन वोट दी म्हण. कित्याक आमी वोट दिवपाचें आहा नको? आमची कामां जायनात जाल्यार व्हडल्यांक आमी कित्याक निवडून हाडपाचें आहा नको? जाल्यार म्हाका दिसता आमकां व्हडले पार्टी आमकां नाका फुडें. हाजे फुडें BJP म्हाका दिसता कसलो हेच ना फायदोच ना BJP हाडून आमकां हांगासर ह्या गांवांत. जरी तर आमची कामां जायना जाल्यार हे पार्टीक आनी निवडून हाडपाचें ना. हे आमचो संदेश आतां आमच्या सगळ्या गोंयकारांक दिवंक सोदता. हे आतां आमकां दिसता हे काम करिना म्हणून आमकां लोकांक आमचे खूब ग्रूप केल्ले भुरगे काम करचे पडटा. ओके.